नमस्कार गोमंतक टीव्ही शेर तुमका सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार हांव दीप्ती काकोडकरांच्या गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरुवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। सांतिनेज खाडयेच्या सोबितीकरणाचो जैव विविधतायेक बसला फटको। झाडां गेल्यात चुकून। हिस्पा भायर जाल्ल्या प्रदूषणाक लागून नुस्त्यांचेरूय आयल्या हावळ। केंद्राकडेन उलोवन मुख्यमंत्री करतले खाते वाटप। मंत्रिमंडळ फेरबदला विशीं तानावडेन उक्तायली प्रतिक्रिया। काँग्रेसीक लागूनच मोपा विमानतळाच्या कामाक जालो कळाव। उत्पल पर्रीकारान काँग्रेसीचेर काडलो फोग। अदोगत गजानन सावंत मारबळे प्रकरणाचो गोंयभरांतल्या अदोगतांनी केलो खर निशेध। दुबावितांक निलंबीत करपाची केली मागणी। जीएसटीची गळती थांबोवपा खातीर उबारल्यात पावलां। पंचायत मंत्री माविन गुदिनोची माहिती। आनी धा उपरांत संगीत बंदीचो आदेश म्हळ्यार गोंय गोंयकार आनी गोंयकारपण विरोधी म्हणटा गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष विजय सरदेसाय। आता खबरो विस्तारान। राजधानी पणजेत चालू आशिल्ल्या सांतिनेज क्रिकाच्या सोबितीकरणाचो सगळ्यांत व्हडलो फटको बसला तो जैव विविधतायेक। सोबितीकरणाच्या कामा खातीर क्रिकांतले उदक कितलेशेच कडेन आडोवन दवरलां। ताका लागून कितलींशींच झाडां मरून पडल्यात। इतलेंच न्हय जाल्यार उदकाचो प्रवाह आडयिल्ल्या कारणान मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण जालां। ताका लागून कितलींशींच नुस्तीं मेल्यांत। हे गजालीचेर पणजे महापालिकेक मात कितेंच पडून गेलें ना। पळयात गोमंतक टीव्हीचो खाशेलो रिपोर्ट। एके वटेन पणजी स्मार्ट करपा खातीर नेटान यत्न चल्ल्यात, जाल्यार दुसरे वटेन सांतिनेज क्रिकाच्या सोबितीकरणाचें काम चालू आसा। ह्या कामा खातीर खाडयेन घातिल्ल्या मातयेच्या भरावाक लागून जाग्या जाग्यांचेर उदक साठवून उरला। हाचो परिणाम तुमीच पळयात ही परिस्थिती। खाडयेंतल्या उदकाचो प्रवाह बंद जाला। हाचो फटको बसला तो उरिल्ले जैव विविधतायेक। झाडां मरून गेल्यात। हे पळयात कांपालावेल्या तळ्यातले उदक हांगाच्यान भायर येवन सांतिनेज खाडयेन येवन मेळटा। उदरगतीच्या कामाक लागून हीच वाट बंद केल्या। ताका लागून तळ्यातले नुस्तें मरून गेल्यात। तळ्यातले उदक प्रदूषित जालाच, ते भायर नुस्तें मेल्ल्यान ह्या वाठारांत रावपी लोकांक घाणयारो वास मारता। See, the creek is blocked in so many points. This is playing with nature. You think you can block it any time, you can make it flow any time. This is because you don't understand that so many creatures are living here. Now their space is restricted, and in that restricted space, pollution is coming. So there's higher concentration of pollutants. Still, it is so drastic. It is so shocking. The health department, I think, is inspecting. They will give the exact report. But it is definitely the blocking of the creek, narrowing it down, and in that narrow space adding more contamination that is affecting the aquatic life there. भलायकी तसेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी सोमारा ह्या वाठाराची पळवणी केली। तळ्यातले नुस्तें मरपाचे कारण अर्थातच हे प्रदूषण। ते आनी भलायकी अधिकाऱ्यांक वेगळे सांगपाची गरज ना, पूण हे प्रदूषण अशें अचकीत जाल्लें ना। सांतिनेज खाडयेच्या सोबितीकरणा खातीर 7 जाग्यांचेर धाकटे धाकटे साको बांदपाचे आसात। ते खातीर जाग्या जाग्याचेर मातयेची भर घालून दवरल्यात। ताकाच लागून हे प्रदूषण जाला अशें सांतिनेज खाडी बचाव गटाचे वांगडी सांगतात। See, when we are choking up the creek, water cannot flow, and that causes pollutants to concentrate at one point. And one thing is that flow is blocked, and then there's also pollution in the creek. You can, anywhere you go near the creek, you can directly see there is solid waste, but most importantly there's sewage waste also which is going in. Now the creek is a store of lot of biodiversity. We have seen crocodiles, we have seen otters, we have seen fishes, we have seen turtles, we have seen snakes, there are birds, and also different kinds of aquatic plants. The cleaning of the creek is done, but I don't know if it is done in any scientific way, because there seems to be only a civil engineering focus. There is no
environmental impact assessment done. Okay, there is no mapping of the biodiversity. Okay, what will happen if we block this? You know, how will the food chain get broken? You know, who are the creatures dependent on it? So if we have no respect for biodiversity, we think humans are supreme and alone we can survive. That is not true, because that web of life also connects to us. Those diseases which we are seeing will also come to us. COVID is an example. It was passed from animals to humans, and similarly when we see fishes dying in such big numbers, definitely the diseases will come to us. And this is what is my main fear, that you're going about this creek cleanup, but it is done in an unscientific way. It will actually cause health problems, and the whole of Panjim will be stinking. Anywhere you go near the creek, it is already stinking. And now you're narrowing the creek mouth, that new bridge which is coming, which is going to completely choke it up. You know, it is a very foolhardy, very stupidly thought plan. And we have really, requested very strongly that that bridge should not come at all. Already what is choked, that should be first cleaned up. So partly it is cleaned, partly it is blocked. That is not the proper way to go about it. मार्च 2023 मेरेन हे धाकटे धाकटे साको बांधून पुराय करपाचो महापालिकेचो उद्देश आसा. हे साको बांधून पुराय जाल्या उपरांत खाडयेंतलो गाळ उसपून काडटले. उपरांत पणजे स्मार्ट सिटी जातलीय बीन, पूण ह्या नादी पणजे शारांतली उरिल्ली जैवविविधताय पुराय नश्ट जाल्ली आसतली. उदरगत जायच, पूण तातूंत नियोजन आनी दूरदृष्टिकोनाचो उणाव आसल्यार बऱ्योच गजाली वगडावच्यो पडटात हे उदरगत करप्यांच्या लक्षात येवपाक जाय. उपेंद्र नायका सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मंत्रिमंडळात कोणाक घेवप आनी कोणाक ना तो पुराय तरेन सरकाराचो निर्णय. तातूंत पक्ष हस्तक्षेप करपाक शकना. पूण 8 आमदार काँग्रेसींतल्यान भाजपात आयल्या म्हणल्यार तांकां मंत्रिमंडळ वा महामंडळ दिवप हें गरजेचेंच अशें विधान भाजपा गोंय प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन केलां. मुख्यमंत्री हे विशीं केंद्रा कडेन उलोवन ताचेर चर्चा करतले आनी मागीरूच निर्णय जातलो. पूण अजून मेरेन तरी अशा तरेची कांयच चर्चा जावंक ना अशी माहिती तानावडेन दिली. प्रश्न उरला की तुम्ही आताच म्हाका एक प्रश्न विचारलो की हांगा नवीन मंत्रिमंडळाचो फेरबदल वगैरे असो प्रश्न. आमचे भितर 8 काँग्रेसचे आमदार भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश केल्लो आसा आनी भारतीय जनता पार्टीची 20 वयल्यान 28 संख्या ही स्वताची, 2 MGP आनी 3 इंडिपेंडंट म्हणून आज 33 लोकांचो पाठिंबो आसतलें भारतीय जनता पार्टीने डॉक्टर प्रमोद सावंताचें सरकार भरभक्कम सरकार आसा. आता बऱ्याच जाणांचे प्रश्न आसा की कोणाक मंत्री करतले वगैरे वगैरे. त्या संदर्भातलो मंत्री कोण जातले, कितें जातले, कोणाक काडटले ह्या संदर्भातलो निर्णय पार्टी म्हणून काय आमी घेवपाक शकना. आनी त्यामुळे मुख्यमंत्री केंद्रा कडेन उलोवन तेंचे कितें जें कोणाक कॉर्पोरेशन, कोणाक मंत्रिमंडळ हेंचें कितें आसा तें करतले. अजून तरी तांच्यांनी आमचे कडेन डिस्कस करूं ना की केन्ना करप वगैरे. आनी त्यामुळे ते ऑफिशियली, कारण कशें आसता की पार्टीचें पोजिशन कोणाक दिवप हें पार्टी अध्यक्षा कडेन ठरोवपाक जाता. सरकारान कोणाक खंयचें पोजिशन दिवप हें सरकार ठरयता, मुख्यमंत्री ठरयता. आनी त्यामुळे ते ठरयता आसतना एज अ प्रोटोकॉल ते वयर डिस्कस करप आसत आनी पार्टीक इन्फॉर्मेशन हे ठरल्या नंतर ते डेफिनेटली आमकां दितले. चावपाक जाय न्ही, कारण कशें जाता की 8 जाण घेतल्या तांकां कोणाक कॉर्पोरेशन, आता कोणाक कितें कमिटमेंट आहे म्हजे कडेन काय विशय जावन आनी म्हजें काय तांचे कडेन उलोवप जावन. मोपा विमानतळाक गोंयांत येवपाक कळाव जालो तो काँग्रेसीक लागून. काँग्रेसीक हो प्रकल्प गोंयांत हाडपाक जमलो ना असो आरोप उत्पल पर्रीकार हांणी केला. मनोहर इंटरनॅशनल विमानतळाच्या माध्यमांतल्यान सरकाराक येणावळ मेळटली, तशेंच गोंयकारांक रोजगार मेळटलो. ह्या प्रकल्पाक मनोहर पर्रीकार अशें नांव दिवप असो आमचो आग्रह नाशिल्लो, मात तशें नांव दिल्ल्याचो आनंद म्हाका आसा अशें उत्पलान म्हणलां. डिले जावपाक काँग्रेसूच जबाबदार आसा. सो आय डोंट हॅव टू कितें जाता तें जाता. आमी हांगा श्रद्धेन येता आनी आमचे आदारान जें दिलां, बाकीचे कितें फॉर्मेलिटी आसा त्यो जातल्यो, ते तांच्या स्केड्युला प्रमाणे जातलें. मदीं कोविडूय येयलो, खूब अनेक अडचणी आशिल्ल्यो, सो ते सरकार कंप्लीट करतले. काँग्रेस कितें ना, काँग्रेसीन मोपा सारको स्टेटीक जो सामको अत्यंत इम्पॉर्टंट प्रोजेक्ट आसा तो डिले केल्लो आसा. आमी नांवा खातीर केन्नाच ताणेंय काम करूंक ना आनी आमी तशें अपेक्षा करून फुडें वचना. नांव दिलें, प्रधानमंत्रीन दिलें, तशें आमकां आनंद आसा. आनी मुख्य हे जो प्रोजेक्ट गोंयकारांक फायद्याचो जातलो, एक इकॉनॉमीक बूस्ट मेळटली. गोंयकार, म्हजी अपेक्षा आसा की हाचो फायदो घेवन ऑपॉर्च्युनिटी
वील सीज द ऑपॉर्च्युनिटी एंड स्टेटीची जी ग्रोथ जाता तातूंत सहभागी जातले. ह्या प्रोजेक्टाचो एक व्हडलो मोपाचो तातूंत हात आसतलो हाचो चड आसा. वकील गजानन सावंत हांचेर हल्लो करपी पुलिसांक निलंबित करतले तशेंच उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्या वतीन चौकशी सुरू करतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिलें. कांय वकिलांनी मंगळारा तांची भेट घेतली. ह्या पुलिसांक अटक करची आनी हल्ल्याची तटस्थपणान चौकशी करची अशी मागणी वकिलांनी केल्या. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतल्या एडव्होकेट फॉरमाच्या वकिलांनी मंगळारा पुलीस खात्याच्या गुन्यांव फांट्याच्या रायबंदर हांगाच्या कार्यालया सामकार मोने धरणे आंदोलन केल्लें. News to share with you our efforts, particularly from my heart I thank all my colleagues who came from outside Goa. We are the concerned party in MAPSA, but we belong to one fraternity, and that is why all these people, all of you, right from North Goa to South Goa, have come, and it is overwhelming to see all of you here. We met the CM, all the presidents met the CM, and we explained the entire case to him, including the evidence was shown. It is apparent that there was miscommunication and misrepresentation from the other side as far as the CM was concerned. Immediately after hearing our request and our demand, he has agreed and assured us that suspension will immediately follow of the concerned people. So also we had sought total inquiry by the magistrate. So inquiry by the collector will be ordered by the CM. North. So three of our demands were, one was transfer to the crime branch, which was done. Second was suspension is being ordered, and the third is investigation will be done in a speedy manner. So as of now, we have got assurance from the CM that they will be suspended. Now investigation will go on. Let us follow up. We are dispersing today, but we are not giving up on the issue. We will follow up even tomorrow or day after tomorrow, after taking all the forums and all the advocates into confidence. जीएसटीची गळती थांबोवपा खातीर सरकारान वेगवेगळी पावलां उबारल्यात. ह्या फुडें इनवॉयस तशेंच हेर सरकाराक महसूल मेळोवन दिवपी विशयांचेर सरकार बारकायेन नदर दवरतलो अशी माहिती जीएसटी समितीचे वांगडी आनी पंचायत मंत्री माविन गुदिनो हांणी दिल्या. 17 डिसेंबराक जीएसटी समितीची व्हर्च्युअल बसका जातली अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिल्या. We are looking into that very carefully. I am a GST council member, as you are aware, yes, and as to why exactly it has happened, we are sort of matching the data, comparing it, and wherever there are loopholes or drawbacks, we will make a correction. We will see them rising in the next month. We have our GST council meeting on 17th, though it is virtual. So many important issues are there, and now there is a good compliance by every industry, and that's how. And we have used the data and the intelligence as to where to plug the loopholes, and especially with the e-invoicing that has taken place, crores of invoices being generated. India is such a vast country. In spite of that, it's such a big, huge success. The very fact that 1,40,000 lakh crore of GST is collected itself speaks volumes of the success of this new indirect regime system. राज्यांत राती 10 उपरांत सगळ्या प्रकारचे संगीत वाजोवंक बंदी घालपाच्या आदेशाक लागून आयज समाजात अस्वस्थता तयार जाल्या आनी ते खातीर गोंय आनी गोंयच्या सांस्कृतीक सामाजीक आनी धार्मीक एकचाराक धोको निर्माण जाला अशें गोवा फराडाचो अध्यक्ष विजय सरदेसाय म्हणटा. संगीत म्हळ्यार गोंय, गोंयकार आनी गोंयकारपणाचो अविभाज्य भाग. ते खातीर 10 उपरांत संगीत बंद करप म्हळ्यार गोंय, गोंयकार आनी गोंयकारपणाक मारून उडोवप अशेंय विजय म्हणटा. नवो जो कायदो, नवी जी ऑर्डर सरकार इम्प्लिमेंट करून लागल्या तातूंत म्युजीक आफ्टर 10 PM इज बॅन. हाजेर हांव उलयतां. म्हाका दिसता आज मेरेन खंयच्याच राजकारण्यान हाजेर उलोवंक ना, कित्याक ती हायकोर्टाची ऑर्डर. पूण ही ऑर्डर आमचे गोंय, गोंयकार आनी गोंयकारपणाच्या विरोधान आसा. ऑर्डर जी इम्प्लिमेंट करतात ते भशेन हांव ऑर्डर म्हणना, हांव हायकोर्टाक दोशीत धरयना. पयलीं सांगूंक सोदता, हे जो मनीस पिटिशनर गेला तो गेला की नॉयज पोल्युशन रूल्स अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट म्हणा, ताज्या अंडर नॉयज पोल्युशन रूल्स आहा. आनी तो म्हणटा की 10 वरांचे मागीर जे कितें जाता तें नॉयज म्हणून ताजे खातीर तो गेल्लो आहा आनी ही ऑर्डर आयल्या आनी सरकार आतां ती ऑर्डर इम्प्लिमेंट करूंक लागल्या. ही ऑर्डर जी सरकार इम्प्लिमेंट करता that threatens the cultural, social and religious ethos of Goa. Cultural, social and religious. कित्याक म्हणटा cultural, social?
रिलीजियस तुमकां सगळ्यांक खबर आहा की जात्रा असतात, आमचो कार्निवल असता, इस्टर असता. दिस इज द रिलीजियस. कल्चरल लोकांची लग्न असतात, काजरां असतात, काजरांचेर इकॉनॉमी चलता. आनी सोशल म्हणटा ते जे सोशल प्रोग्राम्स आसात. आता हे कित्या खातीर जालें? हे कल्चरल, सोशल आनी रिलीजियस एथोर्स गोंयचे म्हणल्यार गोंयकार आनी गोंयकारपण. आता ही ऑर्डर आनी सरकार जे भशेन ती इम्प्लिमेंट करता इज गोईंग अगेन्स्ट द कल्चरल, सोशल and religious ethos of Goa is going against गोंयकारपण. सो म्हाका दिसता सगळ्या तरेचे म्युझिक 10 वरांनी मागीर बंद करप ही जी ऑर्डर सरकारान आतां इम्प्लिमेंट करूंक लागल्या इज किलिंग गोंयकारपण. गोयचे आदले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या जयंती निमतान मंगळारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मिरामार स्मृती थळाचेर भाईंच्या समाधी कारगा ओपली. ह्या वेळार भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, मंत्री बाबूश मोहनसरात, सभापती रमेश तवडकर आनी हेर मंत्री हाजीर आशिल्ले. पर्रीकर हांणी देशाच्या उदरगती खातीर केल्लो वावर तशेंच गोंयच्या उदरगतीच्या दृश्टिकोनांतल्यान उदरगती खातीर केल्लें काम मोलादीक आसा अशें मत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें. स्मृती थळाचें उरिल्लें काम बेगोबेग पुराय करपाचे आसात अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिली. हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम. We have our honorable chief minister. आज मनोहरभाई पर्रीकर यांची जयंती आणि या जयंतीच्या निमित्तान सरकाराच्या वतीन ही जयंती सदोदीत हांगा साजरी केली वता. आमी तरी अजून कन्सेप्ट या मनोहर पर्रीकर स्मृती स्थळाचो कन्सेप्ट पुराय कंप्लीट जावंक ना, अजूनही पुराय कंप्लीट जावपाचो आसा. मुळात कन्सेप्ट जे चक्र आणि ताच्या उपरांत समाधी स्थळा वयली सगळी ज्ञान आणि परिपूर्णता हाज्या कडेन वचपी पुराय कन्सेप्ट आनीक थोड्या दिसांनी कंप्लीट जातलो. मनोहरभाई पर्रीकर हांच्या खातीर आमी सदोदीत तांचे इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर आनी सायन्सा खातीर आसलेलो मोग वो सदोदीत भुरग्यांच्या मदीं जागो दवरपा खातीर आमी मनोहर पर्रीकर विज्ञान महोत्सव जो सुरू केला तेजो 4थो ओनू इव्हेंट आसा ताका इनॉग्रेशनाक वचपा खातीर म्हाका खूब गडबड आसा. म्हणून थोडीशी आमी मनोहर पर्रीकर बायपास काणकोणाचो सगळ्यांत व्हडलो बायपास तांकां नांव दिलो. मनोहर पर्रीकर लॉ स्कूल आमी जे भुरग्यांक इनोवेटीव लॉ शिकोवपा खातीर आमी मनोहर पर्रीकर लॉ स्कूल तांच्या नांवांत सुरू केलें. मनोहरभाईंचो स्पोर्ट्सा खातीर आशिल्लो इव्हेंट आमी लक्षांत घेवन मनोहर पर्रीकर आमी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नावेले. अशा पद्धतीच्या विविध प्रकल्पाक याद दवरून आणि आज काल नव्याने आम्ही मनोहर पर्रीकर हांचें नाव मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हे एअरपोर्टाक गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान तें नाव दिलें. इन डिफेन्सान मनोहर पर्रीकर डिफेन्स स्कूल रिसर्च ह्या पद्दतीत मनोहरभाईंचें नाव हे सातत्यात गोंयांत आनी देशांत तांच्या कामा खातीर सातत्यात उरचें हाच्या खातीर सरकारात केल्ले हे प्रयत्न आसा. मनोहरभाई पर्रीकर हे सातत्यात सगळ्या भुरग्यांच्या मदीं गोंयकारांच्या मदीं देशाच्या मदीं हे तेंचें ज्ञान आनी डेडिकेशन हाच्या खातीर सदोदीत अमर उरतले. थोड्या दिसांनी आमी भाऊसाहेब बांदोडकर हांचेंय समाधी स्थळ पुराय रिनोवेट करपाचें आसा. ताच्या खातीर आमकां कोणी सांगपाचें आनी एडवायज करपाची गरज ना. हे तेन्ना बांदलेलें आमी ह्याच कन्सेप्टाच्या बरोबर तोय भाऊसाहेब बांदोडकर हांचें स्मृती स्थळ पुनाय रिनोवेट करपाक घेतला. आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हांचो पूत उत्पल पर्रीकर हांणी मंगळारा मिरामार स्मृती थळार वचून मनोहर पर्रीकरांच्या समाधीक फुलां घालून तशेंच तांच्या पुतळ्याक हार घालून आर्गां ओंपलीं. ह्या वेळार तांणी स्मृती थळाच्या वाठारांत मनोहर पर्रीकरांच्या चित्र प्रदर्शनाची लेगीत पळोवणी केली.
पिंटो बंडाचे यादस्तीक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी पणजे सालवार्दे सौजा गार्डनांतल्या शहीद स्मारकाक पिंटो बंडाच्या फुडाऱ्यांक आर्गां ओंपलीं। गोंयच्या इतिहासांत पुर्तुगीजां आड पिंटोनी केल्लें बंड म्हत्वाचें आसा। ह्या बंडाचो विसर आयच्या पिळगेक पडपाक जायना। गोंयांत जितले बंड जाल्यात तांकां दर वर्सा मानवंदना दिवपाची कार्यावळ गोंय सरकार आयोजीत करतले। तशेंच 19 डिसेंबराक ह्या बंडाची म्हायती दिवपी पुस्तिका सरकार उजवाडाक हाडटले अशी म्हायती मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार दिली। तेरा डिसेंबर 1787 पिंटोज बंड ह्या नांवान हो बंड जो गोंयांत पुर्तुगीजाच्या विरोधात जालो। खास करून कांदोळेच्या पिंटोतल्या घरांतल्यान ह्या बंडाची सुरवात जाली। ह्या बंडात विशेष करून कॉस्टडियो फारिया, कायतानो विक्टोरिया फारिया, जो सेंतानो आणि एंतानियो गोन्साल्वीस ह्या 4 जाणांनी इनिशिएटिव्स घेतलेलो आणि एकंदर सुरवातीक तांकां प्रिस्ट जावपाक दिना म्हणून जे सुरवातीच्या हातूंतल्यान तांकां त्यांच्या हातूंतल्यान प्रिस्ट जावपाक दिना, गोवन ओरिजीन प्रिस्ट जावचो न्ही अशी तांची भुमिका आशिल्ली। ताज्या उपरांत तांच्यांनी हो बंड सगळ्या जाणांक एकत्र करून पुर्तुगीजाच्या विरोधात बंड पुकारलो आणि ताज्या उपरांत गोंयचें सरकार हांगासर फॉर्म जावचें हाज्या खातीर तांच्यांनी प्रयत्न केलो। तांच्यांनी ताज्या वेळार टिपू सुलतान हांकांय कॉन्टॅक्ट केलो। टिपू सुलतान हे सड्या वयल्या कर्नाटकांत सडा हांगासर जो फोर्ट आसा थंयसरूय येवन ह्या दिसा रावले, बट तांच्यांतल्याच एकट्यान जेन्ना पुर्तुगीजा कडेन संगमत केलें आणि संगमत केल्या उपरांत हो बंड जो आहा शमलो गेलो आणि जवळपास 17 लोकांक हांगासर शहीद जावचे पडले। 17 लोकांची आहुती ह्याच जाग्याचेर तेद्या वेळार दिली गेली आणि त्या निमित्तान ह्या जवळपास 15 लोकांचो हांगासर मारले गेले। त्या 15 खातीर ते 15 पिलर जे आसा ते उबे केले गेल्ले आसा। सरकाराच्या वतीन आझादी का अमृत महोत्सव ह्या निमित्तान गोंयचो इतिहास भुरग्यांक कळचो म्हणून 16व्या शतकांतले कुंकळींतलो बंड देसायांनी जो पुर्तुगीजाच्या विरोधात बंड पुकारलो गेलो तो बंड, 17व्या शतकांतलो पिंटोतलो बंड आणि 18व्या शतकांतलो दिपाजी राणींचो बंड हाज्या खातीरूय बी हाज्या फुडें दर फावटी अशीच मानवंदना दिली वयतली। आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या वाडदिसा निमतान पयले फावट गोंयांत राष्ट्रीय पांवड्यार एरोनॉटिकल सोसायटी ऑफ इंडिया एरोस्पेसाचें प्रदर्शन राजहंस थिएटरांत आयोजीत केल्लें। ह्या प्रदर्शनाचें उक्तावण वास्कोचो आमदार ताजीव साळकारान केलें। तशेंच गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान गोंयांत एरोनॉटिकल अभियांत्रिकी महाविद्यालय उबारचें जाणे करून भायल्या राज्यांत वचून शिक्षण घेवपी विद्यार्थ्यांक हाचो लाव मेळटलो अशी मागणी वास्कोच्या विद्यार्थ्यांनी मुख्यमंत्र्यांक केल्या। खूप बरें दिसता। आज आमच्या मनोहरभाई पर्रीकाराचो आज बर्थ एनिवर्सरी आणि त्या दिसा खंय तरी एरोनॉटिकल सोसायटी ऑफ इंडिया म्हणजे गोवा चॅप्टर आणि हे ड्रोन म्हणजे भुरग्यां खातीर आज एक एक्सपोजर दिवपा खातीर तांकां
दवरल्यात आनी बरें कित्याक दिसता की आज आमी सगळे जाणां मनोहरभाई पर्रीकरानूच आमकां हे सगळे एरोनॉटिकल हाचे कडेन लिंक करून दिल्ले म्हणजे आमकां याद जातली डिफेन्स एक्सपो जेन्ना गोंयांत जाल्लो फर्स्ट टायम तेन्ना खंय तरी ड्रोन कितें तो आमकां सगळ्या गोंयकारांक कळ्ळो तेच्या पयलीं ड्रोन टॅक्नोलॉजी आमकां खबर नाशिल्ली हें सगळें भायरूच आमकां म्हणजे गोंयाच्या भायर कळटालें बेंगलोर नाल्यार मुंबय थंयच आसतालें सो आज खंय तरी एका बऱ्या दिसा बऱ्या आमच्या लिडराच्या सगळ्यान आमचो मोगाचो लिडर त्या लिडराच्या दिसा आज ताणें हो ड्रोन एक्झिबिशन दवरलां आनी हांव प्रशांत तांचो म्हणजे आमचो वास्कोचो भुरगो खंय तरी आज बेंगलोराक वचून हें सगळें ताका उमेद आशिल्ली तो शकून आयला तो आज वास्कोकारांक आनी गोंयकारां खातीर तो परत म्हणजे कितें तरी दिवचें आपूण परतें म्हणून तो आज हें ड्रोन एक्झिबिशन ताणें दवरलां सो हांव आमचे वास्को MLA आनी आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा प्रमोद सावंत ताका रिक्वेस्ट करता की असले जे एरोनॉटिक जे कॉलेज आसा सोसायटी आहा ते गोवान जावचे म्हणून कित्याक आमचे भुरगे हांगा बरें शिकतात सायन्स करता उपरांत मागीर ते फर्दर स्टडीज खातीर ते आउटसायड गोवा वयता ते जावचे न्हू हे सगळें एज्युकेशन गोवान जावपा खातीर सो तांकां रिक्वेस्ट करता आनी आयज ताणें जो ड्रोन जो तेजो आयज एक्झिबिशन केल्लें आसा सो आयज आमी आख्खे वास्कोकार हांगा येयल्ले आसा आनी एक बरें सक्सेसफुली आयज ड्रोन जाल्लो आसा गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता खंयच वचूं नाकात पळयत रावत गोमंतक TV